नमस्कार, गोवा टुडे तुष्मा परबा सहयोगकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. आमदारांचो सोपूतविधी मंगळारा 15 मार्चाक राज्यपाल PS पिल्लयन आपयली विधानसभेची बसका. गणेश गांवकार हंगामी सभापती, सरकार स्थापन ते उपरांत. मगोक बरोबर घेऊ नाकात. फोंडे म्हालांतल्या बीजेपी मंडळान धरलो नेट. मगोक सत्ते भायर दवरात. फुडल्या वेंचणुकेत पुराय फोंड्या म्हालांत बीजेपीच. गोविंद म्हणटा बीजेपीच्या बऱ्या खातीर घेवचो निर्णय. भारताक सुरक्षेच्या नदरेन आत्मनिर्भर करपाची तयारी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन घेतली हाय लेव्हल बसका. ऑपरेशन गंगाचोय घेतलो नियाळ. काँग्रेस पार्टीची जाली महत्वाची बसका. 5 राज्यांनी हार. अर्थसंकल्पी अधिवेशन. अध्यक्षपदाची वेंचणुकेचेर चर्चा. राहुल गांधीच काँग्रेसीचो अध्यक्ष आसचो म्हूण कार्यकर्त्यांनी घोषणा. नवीच स्थापीत जाल्ली राजकी पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स चडशा उमेदवारां खातीर थारली डिफेक्टर. बीजेपी काँग्रेसीक कांय मतदारसंघांनी लाव. कांय कडेन लुकसाण. आर्जीन आप टीएमसी घाले फाटी. गोंयकार शिगम्याचे ढोल ताशे वाजोवपाचे तयारेक. अंत्रुज म्हालांतल्यान शिगमो सुरू. 15 मार्चाक म्हाळशेक नमन करून गोंयभर शिगम्याचो रंग. आता खबरो विस्तारान. निवडून आयिल्ल्या आमदारांचो सोपूतविधी मंगळारा 15 मार्चाक. राज्यपाल PS पिल्लयान 15 मार्चाक विधानसभेची बसका आपयल्या. सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकाराक हंगामी सभापती म्हणून नेमला. ताचो सोपूतविधी सोमारा राज्यभवनार जातलो. हे खेप गोंयांत आमदारांचे सोपूतविधी उपरांत सरकार स्थापन जातले. बहुमत सिद्ध करपाक परत एक फावट विधानसभा अधिवेशन आपोवचें पडटलें. 15 मार्चाक आमदारांचो सोपूतविधी सुवाळो. 40 निवडून आयिल्ले उमेदवार मंगळारा 11:30 आमदार म्हणून सोपूतविधी घेतले. सावड्ड्यान निवडून आयिल्लो गणेश गांवकाराक हंगामी सभापती म्हणून नेमला. ताचो सोपूतविधी सोमारा राजभवनाचेर जातलो म्हूण राजभवनान कळयला. हे खेप नव्या विधानसभेंत आमदारांचो सोपूतविधी पयलीं आनी मुख्यमंत्र्याचो सोपूतविधी मागीर. सुत्रा कडच्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण हेर राज्यांनी होळये उपरांत सरकार स्थापन करपाचें थारायलां. त्याच कारणाक लागून गोंयचें सरकारूय हुमळ्ळां. गोंयांत होळयेच्या म्हळ्यार शिगम्याच्या दिसांनी बऱ्या कामाक हात घालिनात म्हण आतां बीजेपीन खंय केंद्राक कळयलां म्हूण सुत्रा कडच्यान कळटा. 16 वा 17 तारखेक सरकार स्थापन करपाचो सध्या प्लान चालू आसा. दोतोर प्रमोद सावंतूच मुख्यमंत्री म्हूण परत सोपूत घेतलो अशें खासा सुत्रा कडच्यान कळटा. केंद्राचे प्रभारी गोंयांत येतकच आमदारां बरोबर बसका जातली आनी उपरांत मुख्यमंत्र्याची अधिकृतरित्या घोशणा जातली. रमेश तवडकार खंय सभापती म्हूण सुत्रां सांगता. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. मगोक बरोबर घेऊ नाकात म्हूण फोंडे म्हालांतल्या बीजेपी मंडळान नेट धरला. मगोक सत्ते भायर दवरीत जाल्यार फुडल्या खेपेक फोंडे म्हालांतले 4 मतदारसंघांत बीजेपी येवंक शकता म्हूण तांचें म्हणणें. शिरोडा बीजेपी म्हणटा सुदीनाक तेंको दिवपाचोच आसा जाल्यार विधानसभेत मुद्द्याचेर दिवचो. गोविंद म्हणटा बीजेपीच्या बऱ्या खातीर निर्णय घेवचोच पडटलो. रोहन खंवटे ताचेर उलोवंक सोदिना. काब्राल म्हणटा सुदीन आमचोच, कितें तें केंद्र थारायतलें. बीजेपीच्या बऱ्याक कांय निर्णय घेवचेच पडटले. गोविंद उलयलो. बाकीच्यांक सुदीनाक घेवपाची गरज काही दिसता ना न्ही. क्वेश्चनूच येना न्ही. अरे जेन्ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन जेन्ना सरकार येता ते वेळाचेर आनी प्रश्न इंडिपेंडंट अँड +20 वी विल फॉर्म द गव्हर्नमेंट. सो आजच्या मिटिंगेक सगळ्यांनी अपोज केला तर एका सुदीना ते म्हाका खबर ना, बट माय स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज विल बी नॉट पर्सनल. आज हांव भारतीय जनता पक्षांत आसा. भारतीय जनता पक्षाच्या बऱ्या खातीर जर आमकां जर काही गोष्टी जर करतलो जाल्यार हे निर्णय आज आमकां घेवपाक जाय. रोहन खंवटेचे नो कमेंट्स. च्या आनी समोसा. च्या आनी समोसा
अशें सांगू नाका ते रवीचे जाले च्या आनी समोसा अशें कळ्ळां की तुमी सुदिनाक बी ओपोज करता सगळे मेळून च्या आनी समोसा ना पूण भितरले इनपूट आहा की सुदिनाक ओपोज च्या आनी समोसा आनी कांयच ना मिठे कांयच जावंक च्या आनी समोसा काब्राल म्हणटा सुदीन आमचोच. अशें आयकूंक येयला सुदिनाक ओपोज करता म्हणून ना ना मागीर सुदिनाक घेता तर तुमी बीजेपी पार्टी डिसायड करता. शिरोडा बीजेपी म्हणटा सुदिनाक तेंको दिवपाचोच आसा जाल्यार विधानसभा अधिवेशनांत येतल्या मुद्द्यांक दिवचो. की लेमड्या भशेन सत्ते खातीर लेमड्या भशेन धांवचो न्ही. तुका लोकांनी जो पळय हें दिला कौल जो दिला तो विरोधात बसपा खातीर दिला. तुका जर सरकारा बरोबर सरकाराच्या एका सरकार जे आमचे बरें काम करता ताका जर पाठिंबो दिवपाचो आसा विधानसभेच्या जे मुद्दे येता थंय तूं पाठिंबो दी. पूण अशें हें करचें न्ही. आनीक एक शिवाची निशाणी तुमची. शिव अशी शिव स्वताचे शिकार स्वता आपूण करता. दुसऱ्याक मारलेली शिकार शिव केन्नाच खायना अशी म्हण आसा. मगोक लागीं केल्यार पंचायत वेंचणुकेंत मार बसतलो. ताका जर तुमी घेतलो पक्षान जर ताका भितर जर घेतलो जाल्यार येणारी पंचायत निवडणूक जी आसा ते निवडणुकीक भारतीय जनता पक्षाक फटको बसपाची शक्यता आसा. कारण आमचे सगळे तमाम जे कार्यकर्ते आसा ते आयज नाराज जाल्ले कडेन आसा. आनी तेगेली खंय तरी पडझड जी जाल्या ते नवे चैतन्य हाडपा लागून तो आपूण सरकारा भितर आसा अशें गोंयच्या लोकांक आनी तेच्या कार्यकर्त्यांक दाखोवपाक सोदता. तें जावपाक आमचे जे नेतृत्व जे आसा आमचे प्रामुख्यान सदानंद तानावडे आसा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी सतीश धोंड हांकां हांव विनंती करता हितूंतल्यान की तेणी तेजें कितें हें दिलां ते तेजेर तुमी विचार करचो न्ही. आनीक भारतीय जनता पक्ष आपले ताकदीचेर आख्खो टोटल मतदारसंघ हो जो फोंडा तालुको जो आसा तो काबीज करपाक सक्षम आसा. तेन्ना आमकां आनी 5 वर्सां चोजोय मतदारसंघ आमी सगळ्या लोकांच्या सहकार्यान मुडकय मतदारसंघ सुद्दां आमी फुडले खेपेक आमी हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. मगोक सत्ते भायर दवरीत जाल्यार फुडल्या वेंचणुकेंत पुराय फोंडे तालुका बीजेपीचोच प्रिय बीजेपी मंडळ म्हणटा. आयज जर ते सत्ते भायर उरले जाल्यार आयज फोंडा तालुक्यांत 3 मतदारसंघ कमळ फुडलेले आसा आनी चवथे फुडें फुडपाक वगत लागचो ना. एमजीन जी पार्टी आसा तिने आमकां उडोवपाक कितलेशी षडयंत्र रचल्या आनी त्याच मनशाक तुमी अशें भितर घेतात जाल्यार आमकां खंय तरी खूब दुख्ख अशें दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संवसारीक पावंड्यार चल्ला ते पळयल्यार भारताक सुरक्षेचे नदरेन आत्मनिर्भर करपाक जाय म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हाय लेव्हल बसका घेतली. बसकेक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, अर्थमंत्री सीतारमण, NSA अजित डोवाल आणि आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्साचे अधिकारी आशिल्ले. युक्रेनात चल्ला ते पळयल्यार भारताक सुरक्षेचे नदरेन सगळे तरेन तयार रावपाची गरज आसा अशी बसकेत चर्चा जाल्या. ऑपरेशन गंगाचो नियाळूय बसकेत घेतलो. काँग्रेस पार्टीची महत्वाची बसका आयतारा जाली. 5 राज्यांनी हल्ला त्या फाटभुंयेचेर ही बसका दिल्ली जाली. आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आणि 3 वांगडी सोडले जाल्यार कमिटीचे हेर वांगडी बसकेक आशिल्ले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचेरूय चर्चा जाली. सुत्रां सांगता ते प्रमाण ऑगस्ट सप्टेंबरात जावपा आशिल्ली अध्यक्षपदाची वेंचणूक एक वेळ 2-3 म्हयने आदींच जायत. राहुल गांधीच काँग्रेसीचो अध्यक्ष आसचो म्हूण कार्यकर्त्यांनी कार्यालया भायर घोषणा दिली. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. नवीन स्थापित जाल्ली राजकीय पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स बऱ्याच जणांक खातीर डिफेक्टर थारली. वोट शेअर पळयत जाल्यार 8 मतदारसंघांनी आरजी खातीर बीजेपी जिखली जाल्यार 4 मतदारसंघांनी आरजी खातीर हरली. काँग्रेसीक 2 जाग्यार लाव जालो जाल्यार 3 मतदारसंघात तांकां मार बसलो. त्या भायर आप आणि TMC परस आरजीची लोकप्रियता चड. विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाल्या उपरांत एक गजाल जाणवली ती म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो कांय पार्ट्यांक फायदो जालो जाल्यार कांय जाणांक लुकसाण. हें पळयात. मांद्र्या बीजेपीचो दयानंद सोपते 715 मतांनी हरलो. थंयच आरजीचे सुनैना गावडेन 1219 मतां काडली. थिवी TMCची कविता कांदोळकर 2051 मतांनी हारली. थंयच आरजीचो तुकाराम परबान 5051 मतां काडली. सालिगांव बीजेपीचो जयेश साळगांवकर 1899 मतांनी हारलो. थंयच आरजीचो रोहन कलंगुटकरान 1928 मतां काडली. साखळे काँग्रेसीचो धर्मेश सगलांनी 666 मतांनी हरलो. थंयच आरजीच्या सुजय गांवसाक 742 मतां मेळ्ळी.
मया गोवा फॉरवर्डाचो संतोष सावंत 3136 मतांनी हरलो. थंयच आरजीच्या श्रीकृष्ण परबान 3974 मतां काडली. शिवोले बीजेपीचो दयानंद मांद्रेकर 1727 वोटांनी हारलो. थंयच आरजीचो गौरेश मांद्रेकाराक 3188 मतां मेळ्ळी. प्रियोळांत मगोचो दीपक ढवळीकर 213 मतांनी हारलो. थंयच आरजीच्या विश्वेश नायकाक 2517 मतां मेळ्ळी. फोंड्या मगोचो केतन भाटीकर 77 मतांनी हारलो. थंयच आरजीच्या सानिश तिळवेक 1770 मतां मेळ्ळी. कुडचड्यार काँग्रेसीचो अमित पाटकर 672 मतांनी हारलो. थंयच आरजीच्या आदित्य देसायाक 2103 मतां मेळ्ळी. फातोड्ड्या बीजेपीचो दामू नायक 1527 मतांनी हारलो. थंयच आरजीच्या वॅलेरी फेर्नांडीसाक 1556 मतां मेळ्ळी. वेळी काँग्रेसीचो डिसिल्वा सावियो 169 मतांनी हरलो. थंयच आरजीच्या डॅगली फेर्नांडीसाक 3653 मतां मेळ्ळी. बाणावले टीएमसीचो चर्चिल आलेमांव 1271 मतांनी हारलो. थंयच आरजीचो डेजमंड फेर्नांडीसाक 3854 मतां मेळ्ळी. नावेली टीएमसीचे वालांका आलेमांव 430 मतांनी हारले. थंयच आरजीचो बेंटो डिसिल्वाक 2086 मतां मेळ्ळी. कुठ्ठाळे काँग्रेसीचो ओलांसियो सिमॉयस 1178 मतांनी हारलो. थंयच आरजीच्या तियोतीन कॉस्ताक 2480 मतां मेळ्ळी. सांग्यार अपेक्ष उमेदवार सावित्री कवळेकार 1429 मतांनी हारली. थंयच आरजीच्या सुनील गांवकाराक 1500 मतां मेळ्ळी. आतां फायनल टॅली पळयात. आरजीचो फायदो बीजेपीक 8 मतदारसंघांनी, काँग्रेसीक 2 मतदारसंघांनी, आपाक 2 मतदारसंघांनी, गोवा फॉरवर्डाक 1 मतदारसंघान आणि अपक्षाक 1 मतदारसंघान. आणि लुकसाण बीजेपीक 4 मतदारसंघांनी, काँग्रेसीक 3 मतदारसंघांनी, आपाक 2 मतदारसंघांनी, गोवा फॉरवर्डाक 1 मतदारसंघान, अपक्षाक 1 मतदारसंघान, जाल्यार टीएमसीक 3 मतदारसंघांनी. त्या भायर तांची लोकप्रियता आप आनी टीएमसी परस चड. आरजीक 92,000 मतां पडली जाल्यार आपाक 54,000 आनी टीएमसीक 49,000. तातूंत सानांद्रेन विरेश बोरकारान आरजीक 1 सीट मेळोवन दिलें. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. म्हापशा जुवांव मिनेझीस फार्मसी लागीं एक्सिडंट. डेरी ट्रकान पयलीं इको कारीक धपको दिलो. उपरांत ट्रकान रस्त्या कुशीकची 2 दुकानांय मोडली. ट्रक आणि कारीचे ड्रायव्हर दोगूय साल्वार. म्हापशा पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हराक ताब्यात घेतलो. ताचे मेडिकल चेकअपूय जाले. फुडलो तपास चालू आसा. माझें नांव सातीश शेख. म्हाका काल रात्री 12:30 कॉल येयलो की शॉपर आनी ट्रक मारलो म्हणून हांव आयलो तेन्ना ट्रक लागलो आसलो ऑलरेडी आनी सगळे कोसळ्ळे जाल्ले. तर इन्क्वायरी करपाक तो ड्रायव्हर इन्क्वायरी पुलीस येयली, पंचनामा केलो आनी आतां तो ओनर रिपोर्ट आहा कारवाई. तुमकां कितले लॉस जाला? लॉस जाला जवळ जवळ ना म्हणल्यार 1.5 लाख रुपया लॉस जाला. हां, कोणाक कितें लागलें बी? ना, कोणाक लागूंक ना, पण एक गाडी आसली मातशें गाडयेक ते लागला. ओके. कितें तुमकां कितें सांगपाक आयलें की ब्रेक फेल बीन जालें म्हणून ताचें? ना, काय तसलें उलोवप जावंक ना. हां, पुलीस आमी आयले ना, पुलीस ऑलरेडी पंचनामा केल्लो. हां, सो आमकां तेजी काय खबर ना. तुमचे माल कितें पिड्ड्यार जालो? ना, भायले आउटर सगळें डॅमेज जाला. हां. पुलीस सुत्रा प्रमाण ट्रकाचो ब्रेक फेल जालो. म्हापशा पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. फुडलो तपास चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
वेंचणुकेचे वारे सोंपतात तशे गोंयकार शिगम्याचे ढोल ताशे वाजोवपाचे तयारेक. आदी सावन अंत्रुज म्हालांतल्यान शिगमो सुरू जाता. गोंयची संस्कृती दाखोवपी शिगमो फुडले पिळगे मेरेन पावप गरजेचें म्हूण प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. तरणाट्यांनी खंय शिगमो कमिटीन वांटेकार जावचे. 15 मार्चाक म्हाळशेक नमन करून गोंयभर शिगम्याची सुरवात. खरोखरूच आज भुरग्यांनी जे संबंध गोंया भितर जे फ्लोट करताले ते फ्लोट आज केल्ले आसात काय कितें हो आमच्या मुखार एक प्रश्नचिन्ह आसा. त्या संदर्भात फाटली कमिटीन त्या जे आमच्याकडे लिस्ट जे आशिल्ले किंवा आमच्याकडे ऑलरेडी लिस्ट आसतले तांकां आमी जर एसोसिएशनाक किंवा ऑर्गनायझेशन किंवा संस्थेक जर आमी जर फोनी करून जर आमी चौकशी जर केली जाल्यार आमकां ह्या मेळटलो. कारण आम्ही जर आता डिक्लेअर केलो की फ्लोट स्पर्धा आसतली अशें जर म्हणलें जाल्यार 4 दिसां भितर फ्लोट म्हणल्यार ताका एक वेगळें एक चित्रीकरण आसपाची गरज आसा. फ्लोट म्हणल्यार एक थीम आसपाची गरज आसा. काही गोष्टी बक्षिसाचे ह्यूज रक्कम आसल्या कारणान ह्या 2-3 दिसां भितर कितें करून हाडलें जाल्यार ताका त्या स्पर्धेक सोबा येवपाना. शिगमोत्सव अंत्रुज शिगमोत्सव समितीचो सुद्दां एक उद्देश आशिल्लो. उद्देश कितें आशिल्लो की नवे भुरगे येवचे. नवे भुरग्यांनी आपली जी लिडरशिप जी क्वालिटी जी आसा ती कलाकारांची क्वालिटी आसा आणि हो शिगमोत्सव सातत्यान एका पिढी कडल्यान दुसऱ्या पिढी कडेन पावचो. ही आमची फोंडा तालुका शिगमोत्सव समिती केली आणि ह्याच तालुका भितर जितले लोक आसात कोणाकय जावपाक अधिकार आसा. फोंड्या तालुकाचे लोक जे आसात कोणाकय रावपाचे आसा ह्या जात धर्म काय ना सगळे कोणाचेरय रावपा जाता मेंबर जावपा जाता. 15 सांजचे वेळार आमी एका म्हाळशेक जावन घालपाक वयतात आनी थंयच्यान आमकां थंय आमचें देवस्थान कमिटी जी आसा ती आमकां च्या पाणी सगळें फ्री दिता प्रत्येक वर्साक आनी आमी लोक ते च्या पाणी घेवन येता थंयच्यान मातशीची भेट जाल्या नंतर आनी ते आमी त्या प्रमाणे मागीर आमचो फोंडेचो शिगमो सुरू जाता. फाटलो 1.5 म्हयनो जालो म्हापशा वॉर्ड नंबर 11 सेंट मेरी हायस्कूल कडच्यान रस्त्यार सिवेजीचे उदक येत आसा. कोणूच लक्ष दिना. भुरग्यांक हळशीक उदकांतल्यान वचचें पडटा. जळारां वाडोवन रोग पातळूंक शकता म्हूण भंय. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हो इश्यू जाता तितले बेगीन तडीक लावचो म्हूण लोक मागतात. वॉर्ड नंबर 11 आता एक 1.5 म्हयनो जालो हे व्हांवता आनी ऑलमोस्ट मस्किटो ब्लिडींग जालें आनी पयले सुवातेर हिंगासर स्कूल आहा प्रायमरी सेक्शन ती भुरगीं हिंगा पांयां बुडोवन समती भितर स्कॉलान वयता. ते एक हेल्थ इशू व्हडलो आनी पयले सुवातेर आमी पॅन्डेमिक्सान व्हडलो इशू जाल्लेले आहात हेल्थाक आनी हेंच्यांनी मातशें सिरियसली घेवंक जाय. हे उदक केन्नाच्यान वता ऑलमोस्ट लायक 1.5 म्हयने जाले. आणि हांगासर एक सेंट मेरी स्कूल आसा जे ल्हान भुरग्यांचे 1st to 4th पर्यंत असतात आणि KG आणि हांगासर जे आवय बापूय उबे आसा तांकां हांगासर खुबशे त्रास जाता. खंय तरी हांगा हे गटार जे वेस्ट प्रॉडक्ट वॉटर जे आसा ते हांगासर रस्त्या वरसून व्हांवता. पण कितें आसा सांगता हे आजुनूय बंद जायना. हे कंटिन्युअस चालू आसा हांगासर. तेंच्या ऑफिसांनी कामां जायना कितें जायना. कितले म्हयने हे उदक वेस्ट जाता हांगासर येता. बट तुमी एज अ पेरंट्स टिचरींक सांगूंक नासले की पेरंट्सांक त्रास जाता बीन. भावाचे भुरग्याक पावूंक येयला आनी प्रॉब्लम हिंगासर सगळे म्हापशें ना एक्झॅक्टली सिवेज वॉटर आनी हे आनी ते आमकां हिंगासर जे उदकाचो प्रॉब्लम आसा सगळ्याक प्रॉब्लम ना हिंगासर. आनी तेंची ऑफिसान सगळे जाण तेंच्या ऑफिसान कामां जायना फकत रावंड मारपाचें आनी कांय ना. कोविडाच्या काळात दोतोरांनी बरेच त्रास काढल्यात. वुमन्स डेच्या निमतान केल्ल्यो कार्यावळी म्हळ्यार बायलां दोतोरांक मेकळो स्वास घेवपाक संद म्हूण IMA मडगांव फाट्याची अध्यक्ष स्मिता प्रभुदेसाय उलयली. फिट फॉर लायफ पंगडान वुमन्स डे निमतान दक्षिण गोंयच्या बायलां दोतोरां खातीर वेगवेगळे खेळ दवरिल्ले. As we all know that International Women's Day was celebrated this year on 8th of March and today we have all got together here as a part of the continuation of celebration of the International Women's Day and we every year we all come together and we have different activities for different women, like we have camps, we have different awareness sessions and so on. We also have activities for ourselves, for our doctor colleagues, our doctor women, because this is the only time where we get to be amongst ourselves, you know, and enjoy amidst ourselves.
for us as doctors, looking after our homes and personal lives has been very challenging during COVID times, and as well as managing professional life also, because during this pandemic it was really very stressful for us. Fit for Life started as a personal venture for myself and for my wife, who looks after nutrition, and I look after the fitness programs. So we have various programs for different age groups, whether it's kids, adults, senior citizens, through functional fitness, yoga, swimming, basketball. So the mantra that we like to promote is do anything physical. Go back to the sport that you played as a child if that makes you happy, because it's not just going to a gym and trying to get thin or body transformation. What I like to talk about is lifestyle transformation, because that is something that is sustainable. Do what you like, do what you can continue, whether it is fitness or whether it's nutrition. And when we talk about nutrition, keep it simple. You use eat seasonal vegetables, eat seasonal fruits, eat what's cooked at home. I know because of our lifestyle we end up eating at home, so make smart choices even when you're outside. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.